हॅपी वेन दे आर इन वॉटर. नातात बितात तांकां जितलें उदक तितलें बरें. अच्छा. दिलीप म्हाका सांग, तूं हांगा येवपाचें कारण म्हणजे नेचर लवर. नेचर लवर आनी हांगा सायलंट आहा पळय. हय. आमी आतां हांव रावता सिटीन रावता, थंय गाडयांचो आवाज हांगा सायलंट आहा, ग्रिनरी आहा, बरें सगळें थंड आहा. म्हणजे एक 2 दीस थंड जायी आमकां. आतांच्या हितून आमकां थंड रावपाक जाय, सो दॅट आमचो मायंड थंड जालो की आमकां कामां आमची बरी जाता. पूण आमच्या कोणें फ्रेंडांनी जावं अशें येवन एके कडेन केन्ना रावंक जाय. बरोबर. ताका लागून हांव हांगा आयज येयल्लो आहा. स्टॅनली बाब म्हणटा तें एकदम खरें. हांगासर नेचर लवर जो आसा तांणी मुद्दाम येवपाक जाय. कितल्योश्योच गजाली पळोवपा सारक्यो आसा. आतांच खंय आमी सुरवात केल्या, चल एक एक करून सगळें पळोवया. देवान म्हणया किंवा निसर्गान कितले प्रकार निर्माण केल्यात न्हय. मनशां मदीं सुद्दां कितलींशींच मास्कां न रिपीट जातना आमकां दिश्टी पडटात. प्रत्येक गजालीक एक वेगळें स्वरूप, एक वेगळो टॅलंट, एक वेगळेपण, दुसऱ्या पासून स्वताक वेगळें ठरोवपाक. वा, ह्या डक्साक पळयतकच अशेंच दिसलें. हांगासर साथीक निसर्ग जालोच, पूण खेळपाक तुका व्हॉलीबॉल कोर्ट, पेंवपाक पूल, हेर खेळ, तशेंच स्नूकर किंवा पूल टेबल आमी म्हणया हें आसा. चड आवाज नासतना तूं खेळूं शकता. दीसभर खुबश्यो गजाली पळोवन जातकच आनी सांजचें खेळून जातकच आतां वेळ आशिल्लो परत एक फावट ताव मारपाचो. पयसल्यान जेन्ना वायल्ड ग्रील हावस ओपन दिसलें आनी हालचाल दिसली तेन्ना कोण फाटीं रावतलो. कितें तरी भितर शेफा कडेन शिजता तें जाणून घेवपाचो हो वेळ. चल खावपाक या. वा, पोटाक आनी मातशी भूक लागली, कारण आतां सद्या टायम जाला बार्बेक्यू हांगासर येवन पळोवपाचो, खावपाचो, एन्जॉय करपाचो. कारण पोटाक आतां कशेंच सहन जायना. हांगासर खुबशे नग आसात, कितें खावं कितें नाका अशें जाला. हातूंतलें म्हाका कांयच खबर ना कितें हांगा करून दवरला तें, पूण आमी जाणून घेवया. सद्या शेफ गुरू आसा म्हजे बरोबर, ताचे कडल्यान जाणून घेवया. यो पळोवया कितें चल्लां तें. हेलो हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया. आपका नाम नहीं पता मुझे. मेरा नाम अजय शर्मा है. अजय जी. अजय जी बताइए कि यहाँ पे क्या क्या है? हम लोग बारबेक्यू यहाँ पर लगाते हैं जी एवरी नाइट. हाँ. और हम लोग वेज और नॉन वेज करते हैं दोनों करते हैं. स्पेशली आज वेज ज़्यादा कर रहे हैं जी, बिकॉज ऑफ फ्राइडे सावन चल रहा है जी. और मैं भी वेज हूँ, तो बताइए वेज में क्या है पहले बताइए. अभी अब मेरे पास पनीर टिक्का है जी, एंड सीख कबाब है, हाँ, तंदूरी आलू नफीश है, ओह वाह, स्टफ पोटैटो एंड मशरूम हाँ, टिक्का, ये सारा पनीर टिक्का, ये सब आइटम है वेज में. मुंह में पानी आ गया मुझे. अच्छा, ये बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? 20 to 25 मिनट. अच्छा, इसके पहले 20 मिनट पहले आप यहाँ पे आए थे. और लेकिन यहाँ इतना अच्छा माहौल है, बारिश में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करने का, बिकॉज ये बाइक ग्रिल सेपरेट किचन. अच्छा, तो आप इसके अलावा क्या करते हो? मतलब यहाँ पे अगर किसी ने आना है, आपके साथ खाना खाना है, तो क्या खाना चाहिए? मतलब आपकी स्पेशलिटी क्या है? वी हैव मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट. हमारे पास मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है, उसमें हम स्पेशली इंडियन, चाइनीज, गोवन एंड बारबेक्यू, कॉन्टिनेंटल सभी लोगों को हम सब लोगों को खाना खिलाते हैं. बिकॉज और आपके साथ कितने लोग हैं अभी, मतलब आपको हेल्प करने के लिए? मेरे साथ हैं मुकेश, मुकेश हैं. जी, उनका नाम मुकेश. और अभी गौरव चौहान है. अच्छा, तो सभी ने मतलब आपके साथ ही यहाँ पे ज्वाइन किया? ये लोग आते हैं, मेरे थोड़े दिन बाद आएगा. मेरे यहाँ पे काम करते हुए 5 साल लगभग हो गए. अच्छा, चल रहे हैं 5 साल. अच्छा. और F&B सर्विस का सपोर्ट करता है. हाँ, हाँ. तो अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो हम अच्छी सर्विस दे पाते हैं. अच्छा, बताइए कि आपको आपका सबसे बढ़िया दिन यहाँ पे कौन सा था और क्यों आपको मतलब वो बढ़िया दिन था? मेरे लिए सबसे अच्छा दिन ऑलवेज यहाँ पर कम से कम सभी दिन रहते हैं, क्योंकि गेस्ट को सर्विस करना, गेस्ट को खाना खिलाना मेरे लिए सबसे अच्छा और खुशी की बात है. जी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन के थ्रू मैं गेस्ट सेटिस्फेक्शन मतलब मस्त. अच्छा, मेरे लिए
तो आप किचन में मुझे लगता है पूरा वक्त यहीं पे बिताते हो, मतलब जैसे सुबह आप 7 बजे आते हो उसके बाद यहीं पे, और कितने बजे तक? 12 बजे तक, जब तक पूरे लोगों का मतलब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका पेट नहीं भर जाता तब तक आपको यहाँ पे रहना ही पड़ता है। ओह बहुत बढ़िया। आप हमें अभी क्या सजेस्ट करते हो, पहले हमने ये खाना चाहिए वहाँ पे जाना? सब पहले तो स्टार्टर ही खाएंगे। तो हम लोग आपके हाथ से यहाँ पे खाएंगे, उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। वाह, जन्नत, यस। एक हात में छुरा और एक हात में काटा हाडी कितें जाय। सद्या हांगासर वेज सिजलर आसा आनी म्हाका दिसता हांवें कांयच उलयना आसतना ह्या इतल्या बऱ्या माहोलान, इतल्या बऱ्या क्लायमेटीन, हो इतलो बरो एटमॉस्फियर जाला, हातूंत भितर सरळ ताव मारपाक जाय आनी एक एक सोंपोवपाक जाय। हांव तुका आतां कांयच सांगूं शकना, कांय तुजे कडेन उलोवंक शकना, कारण सद्या म्हजो टायम जाला एक गरमागरम सिजलर खावपाचो। येस। वाव, इट्स अमेजिंग। वेट, एक बाईट तुका सांगता। चल, हांव सद्या बिजी आसा, मागीर तुजे कडेन उलयता। बार्बेक्यू सेशन इतलें बरें जालें की पोटान आनी जागो उरलो ना। जीव जाम थकिल्लो, पूण कांयशे फॉरेनर्स थंय मेळिल्ल्या कारणान तांचे कडेन 4 गजाली केल्यो आनी कळ्ळें की ती आसुसल्यात म्हज्या भशेन निसर्ग एक्सप्लोर करपाक म्हण। हय, इतल्या पयसल्यान हीच झाडां पळोवपाक जी तूं आनी हांव पळोवपाक पावनात। आतां मातसो कोजी जावपाचो वेळ आशिल्लो। फाल्यां आनी कितें खूब पळोवपाचें आसा आनी करपाचें आसा हें तकलेन घेवन हांव 8 वरां खातीर स्वप्ननगरीन गेलो, जंय स्वप्नाचो हांवें फार केलो। मजा आयली न्हय? आतां वेळ जाला चल पासेक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो। आनी आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, मोले चेकपोस्टा कडेन लागींच आशिल्ली वायल्ड लायफ सँक्च्युरी कसली? प्रश्न परतून एक फावट। मोले चेकपोस्टा कडेन लागींच आशिल्ली वायल्ड लायफ सँक्च्युरी कसली? तुजी 2 ऑप्शन्स जावन आसात। ऑप्शन ए भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, काय ऑप्शन बी बाबासाहेब आंबेडकर वायल्ड लायफ सँक्च्युरी। उखल तो गेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर। SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर। तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चढ SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिंकपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक। त्यांना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा। आणि फाटल्या एपिसोडाचो विनर जावन आसा सूरज सावंत फ्रॉम पोंडा।